लुका प्रमाणे शुभ वर्तमान 12 ओळी 13 ते 21. गिरेस्त विषयाची वापर. लोकांच्या जम्यांतल्या कोण एकल्यान जेजूक म्हणलें, गुरुजी, आमकां पडलां त्या दायजाचो म्हजो वांटो कुशीन काडून म्हाका दी म्हूण म्हज्या भावाक सांग. पूण ताणें ताका अशी जाप दिली, मनशा, तुमचे भितर न्यायनीत हो वांटो करूंक म्हाका कोणें नेमला? मागीर ताणें तांकां सांगलें, चोत्राय धरात आनी 2 ग्रेसकायेची आशा सारकीच सोडून दियात. कित्याक कोणाक पुस्कोळ गिरेस्तकाय आसली जाल्यार तांचें जिवीत तिचेर धरलोलें ना. मागीर ताणें तांकां एक वापार सांगलें. एक गिरेस्त मनीस आसलो आनी ताच्या शेतां भाटांक खूब पीक जालें. तेन्ना तो आपणाच भितर चिंतूंक पडलो, म्हजो पीक पाडो भरून दवरूंक म्हजे लागीं जागो ना, हांवें कितें करचें? आनी ताणें म्हणलें, अशें करतलो, म्हजे कोडे मोडून तांचे कूय व्हडले बांदतलो आनी म्हज्या शेता भाटांचे सगळें उत्पन्न आनी म्हजो आस्तेमाल तांतूं भरून दवरतलो. मागीर म्हाकाच अशें म्हणटलो, जिवा म्हज्या, 14 वर्सांक पुरोसो खूब माल तुजे आदीन आसा. विसव घे, खा पिये आनी मौज मार. पूण देवान ताका म्हणलें, आरे पेश्या, आयज राती तुजे कडलो तुजो जीव परत मागचो आसा. म्हणटच तुवें तयार करून दवरलाय तें कोणाक? आपणाक धवे एकठांय करतात पूण देवा मुखार गिरेस्त जावंक नात, तांची खोत ही.